बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणाच्यो 60 ते 70 केशी आमचे नदरेक आयल्यात। दर्यादेग वाठारांत अशी प्रकरणां चड आसात। हो सगळ्यात व्हडलो जमीन घोटाळो आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। ही सगळी प्रकरणां एस.आय.टी कडेन दिवन ताची चौकशी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणाच्या प्रकरणाचेर नदर दवरपाक, कारवाय करपाक आनी ताचेर आळाबंद हाडपाक पयलेच फावट सरकारान एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम म्हणल्यार एस.आय.टी नेमल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोशल मिडियाचेर हे विशीं घाल्ले म्हायती प्रमाण सरकाराक जाग्यांचे बेकायदेशीर रितीन हस्तांतर जाल्ल्याच्यो कागाळी आयल्यात। काल एस.आय.टीची जी ऑर्डर काढल्या आतापर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटाने एक वेरियस केसीस लोक आपली जमीन दुसऱ्याक विकली, तिसऱ्यानूच विकली। आर्कोलॉजीच्या आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान फायल केल्या। काही तिसरो दिवन कोण तरी डॉक्युमेंट व्हरता वेगवेगळे, आणि तांच्यानी ते तिसरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे रजिस्ट्रेशन करता आसतना ओनर म्हणजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आयल्यो की मूळ ओनर सोडून दुसऱ्याने जे रजिस्ट्रेशन केलं कितें डॉक्युमेंट फॉर्ज केला आसतना आनी कितें केलें आसतना आतापर्यंत लक्षात येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक 60-70 तरी केसीस आसा। आनी विकीन खूब व्हडले लँडस्केप आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार, आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेश करून कोस्टल बेल्टात चड आसा। आतां आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो, पेडणे आसतलो, ओके, हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे, ह्या भागात चड आसा। आनी थोड्या हितून गव्हर्मेंट लँड जे आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही, त्यो थोड्याच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ल्यो आसा। ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या। त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो एस.आय.टी कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्व्हेस्टिगेट करप हे काम सुरू करपा खातीर आमी एस.आय.टी फॉर्म केल्ली आसा। आणि एस.आय.टी नेफोटी म्हणजे नॉट ओन्ली म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, त्याच्याच बरोबर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली हे जे सगळे काम करतले पळय न्ही